Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. सावलू सोमियाच्या शिसांक बेंकडावंक आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. तो याज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळतीत त्या पाटलावदारांक, दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुसलेमाक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानांक चीट दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता ओचीत ताचे सोभोवती स्वर्गावेलो एक उजवाड पोरसोडलो. तो धोरणीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू, सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, आनी म्हाकाच तूं धुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बराबर प्रवास करताले ते थोटाकून मोने जाले, कित्याक जोरी तांणी ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसूनय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यान तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यान ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत आनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनान सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. आनानियास, तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा सोम्या. सोम्यान म्हळें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरांत तार्सुसाच्या सावलू म्हणलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नोदोर मेळूंक आनानियास म्हणलेलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलां. तेन्ना आनानियासान म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसलेमांत तुज्या भोगतांक ताणें कितले कश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतोल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिकां कडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक अनुभवर्त्या तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल पोरजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विंचून काडलोलें हात्यार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत करतलों. तेन्ना आनानियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हळें, सावलू भावा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरोंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतली कवळां कशीं भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली. आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कांत शिसां बराबर थोडे दीस सारल्या उपरांत
जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच पोरगोटूंक लागलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे खूब उपकार. आमचो जबाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वोई पोरजांनो ह्यावेक नावाडात. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट करात. ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी. दयाळ आमचो देव सासणांक विस्वाशी. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट करात. उद्गार. मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे सोबे रावता आनी हांव ताचे सोबे रावता. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवां मोदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सोबे जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे सोबे सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबे रावता आनी हांव ताचे सोबे रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वेल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनावांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ हो उंडो खातात ती सासणांक जिवी आसतली. जुवां 50:50-8. नियाळाक आधार. एक दीस एक थोकलोलो कुड्डो मनीस एका घरांत भितर सरता. ती गरीब आसलोल्यान आपल्या भुरग्याचें जेवण ताका दितात. तांचें उदारपण अपुरबाय पळोवन तो उद्गारता, तुमच्या उदारपणानूच म्हजें पोट भरलें. सावलू
आपली दिशा चुकयता. बळ ताका ना कशें दिसून येता. ताचे लागीं वाद करून न्हय, पूण ताका जिवीत दिवन. अनानियास थंय येता, ताचेर हात दवरता, ताची भिरांत काडटा आनी सावलो परत बळान भरता. शीस जावप म्हणल्यार पयलो घडयेक तूं पडलोलो आसत, पूण खऱ्या देवाचो खरो पाटलाव करून तूं एके नवे दिशेन वयर सरता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आस्वासन दिवन सांगता, जिव्या उंड्याक शेवलोल्यांक सासणीक जिविताचें भांडार उक्तें. जेजू आपुणूच जिवो उंडो म्हूण दाखोळ करता, म्हळ्यार आपुणूच देवाचें उतर संवसारांत येवन भुकेन आनी तानेन आसलेल्यांक समाधान दिवंक आयलां म्हूण स्पश्ट करता. तर सासणीक जिवीत जियोंक ह्या उतराची उंड्याची गरज म्हूण दाखोळ करता. बापा मोगाळा, फकत म्हज्या काळजांत जेजूक सेवंक दिसपोटी मिसाक वचोंक आमी सदांच मिसा भेटेन जेजूक एकवटूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.